नमस्कार. दिवाळीच्या आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आजुनूय पॅन्डेमिकाच्या काळान आसा आनी पॅन्डेमिकाचो काळ हो खंय तरी आयज कमी जायत चल्ला. हो पॅन्डेमिकाचो काळ कमी जाताना आतां दिवाळीचो सण मुखार येयला. सो ह्या दिवाळीच्या सणा निमित्त लोकां मदीं खूब उत्साह आसा आनी हो उत्साह जाणून घेवपा खातीर आमी आयज पणजे मार्केटान आयल्या आनी हांगासली स्थिती आयज आमी तुमच्या मुखार दवरतले. कितली वर्सां जाली तूं सर कंदील लायता? म्हाका जाली आतां ऑलमोस्ट 12-13 वर्सां जाली. 12-13 वर्सां. सो पयलीं जशें आमी पळयताले पळय प्लास्टीकचे हेका चड डिमांड आसतालो. आतां लोक खंय तरी फाटीं फुडें जाता घेवपाक. आतां सगळें आमचें ट्रेडिशनलूच चड वयता, कित्याक प्लास्टिकाक लागून बंदी आसल्या कारणान ते चडशे लोक वचना घेवपाक आनी ते प्लास्टीकचे जे येता ते चडशे चायनाच्यान येता. ते चायना बँड जाल्ल्या प्रमाणे आमी ते हाडपाचेंय बंद केलां आनी आमचे ट्रेडिशनल आमी चड हे दिता आनी कस्टमराक सॅक्रिफायसूय करतात की हेच घे म्हणून ट्रेडिशनल घे म्हणून, कित्याक चायनाचे आमी विकपाचें बंद केलां. आनी खंय तरी आतां मार्केट चालू जाला. सो कशी कितें सिच्युएशन आहा मार्केट? सद्या मार्केट पळोवपाक गेल्यार आतां मातशें चालू जाला, स्टेबल आसा, पूण तशी वर्सां सारकी अजून कांय जावना. जे लास्ट इयरूय सारके कमी जाल्ले, अंदू मातशें तरी बरें आहा, पूण आतां फुडें पळोवया कितें जाता तें. नरकासुराची आनी कितें तुमी तयारी बी करतात? ना, नरकासुराची आमी एक्चुअली हाडटाले, पूण आतां घरांनी नरकासूर भुरगे करपाक लागले ते आमी नरकासूर विकपाचें हांगाचें कमी केलां. लागी 25 वर्सांनी स्टॉल लायता दिवाळी खातीर. दिवाळीत. आनी कितें कितें आसा तुमचे कडेन? म्हाजे कडेन फोगाचें सगळें हें आसता, तितूनच हांव मागीर आतां थोडे आकाश दिवं थंयता. आतां जे तुमी घरा कडेन करतात तुमच्या? घरा कडेन थोडे करता, थोडे भायले विकतात हाडटा. ह्या वर्सा तुमी कितें कितें हाडलां? त्या वर्सा आमी आकाश कंदील आनी एक नवीन एक आयटम हाडला फोगाचो, की तेका भुरग्यांकूच स्पेशल लागून. तेका हात जर भितर घातलो जाल्यार भुरग्यांक तो लागना. म्हणजे किट्टी उसळ्ळी जाल्यार तेका जाता तितकें कमी लागता, हें जायना. ही ते हें आसा, कितें आसा, स्टीक. हितून भायर जर हें पडटा न्हू चंद्रजोत कशी, ती किट्टी पडटा आनी ती किट्टी भुरग्यांक लागना. हेका लागून तुका हें बरें स्पेशल आयटम. आनी बाकीचे आमचे दुसरो आसा न्हू आयटम, तितून किट्टी लागता. आनी पयलीं जशें प्लास्टिकाचे जेन्ना आकाश कंदील बी आसताले पळय त्या टायमार लोकांचे म्हणजे लोक चड घेताले. ह्या वर्सा तशें कितें? ह्या वर्सा मातशी रेट मातशी वाडल्या कारणान मातसो लोक मातसो फाटीं फुडें चलता. आनी बरो जर तो आसलो, सुंदर दिसलो जाल्यार रेट ज्यादाय दिवन घेता, तें आसा. ना आनी जे प्लास्टीकचे बी आसताले पळय पयलींचे लोक खूब ते प्लास्टीकचे आतां लोकांनी खूब कमी केल्या. कागदाचे आनी हेचे घेता, कपड्याचे. आनी चायना बँक जो आमी आयकता सदांच की फाटली 1 वर्स जाली पळयता आमी चायना बँक हो कॅम्पेन चल्ला लोकांचो. सो ह्या वर्सा लोक घेता चायनाचे माल काय ना? चायना घेयना आनी हांव तर चायना केन्नाच हांव हाडपाक ना.
तुमचे शॉप आसा? 15 वर्सां 15 वर्सां जाली. दर वर्सा तुमी एका दिवाळीक लायता? हय हांगातले येता वयरूच आणि सगळे घरा कडले कसले आसता तुमचे? ना हे बॉम्बेच्यान हाडटा मुंबयच्यान हाडटा मुंबय कितें कितें आहा शॉपार? आकाश कंदील आनी डेकोरेशन दिवाली डेकोरेशन हाडटा. आणि घरा कडल्यान कितें करता तुमी? ना घरा कडेन फक्त पणटी आसा पळय त्यो ताका कलर मेळटा न्ही. आणि कोवीड टायमार आतां मार्केटाची सिच्युएशन कशी आहा? बिझनस कसो चल्ला? मार्केटाचे ओवरऑल पळय जाल्यार तितलो बिझनस फूल स्विंग ना म्हणजे आमकां फर्स्ट फ्लोरार आसल्या कारणान इफेक्ट जाता. सकयल तसो आसा लोक नॉर्मल पण हळू हळू जाता सुरू इन पॉझिटीव थिंग आसा बरें आसा. मार्केटान लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. ह्या वर्सा खंय तरी मार्केट बरें आसा फाटल्या वर्साक? हय कोविडान लोक सगळो बेजारलेलो न्हू घरान बसून कांय मनोवपाक मेळनाशिल्लें. ही फावट आतां आमकां मातशें कस्टमरांचो बरो प्रतिसाद आसा येता मार्केटान. खंय तरी चायना बँक हो इफेक्ट तुमच्या हेजेर आहा? मातसो थोडे लोक प्लास्टीक घेवपाक फाटीं फुडें सरता पण तेंचो आयटम हरशी बरो आसा पण लोकांक लायक ना न्हू तो. आतां खंय तरी तो चायना बॅन हो लोकांनी कॅम्पेन म्हणजे लोकांचो कॅम्पेन चालू आसा सो तेज्या खातीर ते खंय तरी इफेक्ट तुमच्या धंद्यार पडटा? मातसो जाला आमी थोडो माल कितें हाडलेलो पूण तो एका तितलो लोक रिस्पॉन्स दिना. आसूं नेक्स्ट टायम मागीर आमी बीन तो बंद करपाक जाय. एक्चुअली तो बंद करपाक जाय चायना माल पूण मातशें आयटम बरो दिसता मातशें लोकांक वरायटी जाय आसता म्हणून ते आमी घेता थोडे. आणि घरा कडल्यान कितें आकाश कंदील बी कितें करता तुमी? हय म्हाजी सगळी फॅमिली फूल फॅमिली आकाश कंदील सकयल आमी स्टॉल घातलेले आयनॉक्स थिएटरा कडेन सकयल. सेकेंड लास्ट स्टॉल आसा म्हाजें त्या स्टॉलार सगळे वरायटीचे आकाश तितून म्हाजो चेडो सून नातू सगळीं करपाक बसता आनी सगळीं बरी प्रतिसाद दिता म्हाका. हेल्पफूल आसा फॅमिली सगळी. आता बिझनेस कसो आसा? बिझनेस कसो चल्ला? बिझनेस सुरू आसा भाई मातशी. आता दिवाळेची पळोवया कितें जाता पळय जाल्यार जालें. लोक येता बाजारान आतां टेन्शन ना. म्हाका सांगा आतां दिवाळी आहा सो खरेदी कशी कितें चल्ली तुमची? खरेदी आमची बरी चलता ह्या दिवाळीक म्हळ्यार तितकीशी म्हणजे आतां कितें मातशें हें जालां न्ही लॉकडावना मुळे जावं करोना मुळे मातशें मार्केटिंगूय मातशें कमी हें जाल्लें आसा तेन्ना हें मातशें हें करचें म्हळ्यार आतां आमचेर खूब पेज येता कित्याक ह्या म्हारगायेक लागून वर्सांनी कांयच न्ही म्हटल्यार तशें आसून आमी कितें सण आसा पळय ते बरे भशेन करता देवाक स्मरून कित्याक देवानूच आमकां हें सगळें दिलां न्ही सण दिल्या मागीर तुमी अशें करा तशें करा म्हळ्यार आमी करता म्हटल्यार प्रॉब्लेम अशें ना तरी आसतना पळोवया आतां कशें फुडें कितें जाता तें. आकाश कंदील तुमी हाडटा काय करता? आमी आकाश दिवे ऑलरेडी करतालीं पण आतां आमी कितें करपाक असो टायम मेळना मातसो घरच्या कामा मुळे जावं साफ सफाई मुळे म्हणून आमी आतां थोडे ते विकतूच व्हरता. खंय रावता तुमी?
आमी ओल्ड गोवा रावता. आणि ते प्लास्टिकचे व्हरता काय हेजे प्लास्टीक व्हरता चड करून. कसो चल्ला धंदो कसो चल्ला तुमचो? आसा मातसो नॉर्मल आसा. लोक येतात येता मातशे बारीक बारीक आसा लोक. आनी कितें फाटल्या वर्सा दिवाळीक कमी आसले काय ह्या वर्सा कशी कितें रिस्पॉन्स? आसा मातसो लायट रिस्पॉन्स आसा. आतां येतले न्हू थोडे थोडे तितलो आतां तितली हें ना डिमांड ना तितलें मातशें कमी आसा. गणपती खूप असता तुमी? गणपतीक हय चवथी आसता. ह्या वर्सा बरें आसले? हय ह्या वर्सा मातशें बरें जालां. आणि म्हारगायचो कितें परिणाम आहा? हय म्हारगाय मातशें वाडला न्हू. म्हारगाय मातशें कमी जाली जाल्यार आमकां गोंयकारांक बरें न्हू. आनी तितले पेट्रोल कमी जाता आनी कितें जाता सवाय जाता तितल्या गोंयकारांक मातशें बरें न्हू. आनी कितें करतले गरिबान हें जायना चलना धंदो. गरीब मनशांक मार बसता ल्हान ल्हान बारीक बारीक मनशांक. कितले वर्सां जाले हांगासर बसता? आमी सीन म्हटल्यार म्हाजो आतां डॅडी पयलींच्यान आसा म्हटल्यार आजी बसलेले आजये फाटल्यान बाबा बाबा फाटल्यान हांव आसा. ओके. आणि म्हाका सांग फाटल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा पॅन्डेमिकाचो कितें इफेक्ट जाला तुज्या? खूब इफेक्ट आसा मिनिमम 70-80%. आमी सुद्दां वेपार मागयता आमचे लिमिटेड मागलेला कित्याक लास्ट टायम सुद्दां लोकांक खूब हें जालेलें ताका लागून आमी खूब लिमिटेड केलेलो धंदो. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? लोक येता? लोक खूब कमी आसा कित्याक मातशें पोजिशन सामकें ना ताका लागून लोकूय फाटी फुडें जाता. आनी आतां जवळ कितें बाजार सोडून भायर सगळे शॉपिंग सगळे खंय बिल्डिंग बांदता शॉपां आसा लोक जे भायर मेळटा ते घेता हांगा बाजारांत कोण येना. आणि म्हाका सांग दिवाळीचो फाटल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा कशी कितें पळयता तूं? कितें म्हटल्यार आमी जे वेपारी आसा बाजारांत तेंच्यांनी बी खूब लिमिटेड धंदो केलेलो आसा कित्याक हाडून मागीर लास्ट टायम उरच्या पेक्षा लिमिटेड हाडून विकलेले जे कमी पडलेले आसा जे लोक आपणाचे बी कित्याक परिस्थिती वायट आसा की लोकांचे पगारा प्रमाणे की लॉकडावनान खूब लोकांक त्रास जालेलो आसा त्यामुळे कितें आसा खर्च करपाक लोकांकडे पयशे आसपाक जाय न्हू. एक्सपेंडिचर जे आसपाक ते प्रमाणे लोक खर्च करूंक शकता कित्याक आपलो सण साजरो करूंकूच जाय पूण लिमिटेड हितून साजरो करता. आणि म्हारगायचो कितें इफेक्ट जालो? खूब म्हारगाय म्हटल्यार दिसान दीस वाडत आसा. कमी जावपाचें कारण कांयच ना. कमी जायना. जे वस्तू जे आतां म्हारग जायत आसा ताका लागून सगळें वाडत आसा न्हू. आमी जे आमचे कितें ट्रेडिशनल जे गोवन जे आमचे फोव जाता तांदूळ चणे गोड जे आमचे लागता त्या प्रमाणे रेटी वाडलेली आसा. देवांक कांय कमी ना. कित्याक तशें फुडलें वाडटा जाल्यार हांगा वाडचें पूण गिरायकाक आमचे कडेन घेवपाकूच शकना. कित्याक समज गिरायकू आपले आमी समज 10 रुपयाची वस्तू 30 रुपया म्हणूंक शकना. थंय वाडटा एजंट वाडटा एजंटा कडेन फुडल्या वाडटा एजंट वाडटा. मागीर ट्रान्सपोर्टेशन कितलें वाडलेलें आसा. डिझल पर डे वाडत आसा. डिझलाचो रेट हायक जायत आसा. ट्रान्सपोर्टाच्यान जे 60 रुपयान येणारे आतां 100 रुपया पण आमी 100 रुपया दिता पण कित्याक ना इलाज ना येवंक शकना. ट्रान्सपोर्ट जायना न्हू. जे गाडयेकाराक जे आमचे जे बाजारांत भाजी घेवन येता जे भाजी डेली भरून धाडटा जे भाजयेवाले जे ट्रकवाले ओनर आहा तांकांच परवडना. ते आज लास्ट म्हणून ते स्ट्रायकार वचपाचे की आमकां डाग कोता पडना. ते आमकां 70 रुपयांनी 80 रुपयांनी डाग हाडटाले. आतां ते म्हणटा डिझल दिसांक वाडत जाता ते बीन जावपाचें स्टॉप जावपाचें आसा. मागीर ते भाजयेचो दर हे आमचे भाडें वाडलें जाल्यार दर वाडूंक येतलो भाजयेचो न्हू. दिवाळेचे आमी आतां आमचे खरेदीचे व्हडले कांय ना. सिनियर सिटीजन आसा भुरगे सगळे. म्हारगायचो कितें परिणाम? म्हारगायचो कितें परिणाम? परिणाम असे आसात. म्हारगाय थोडे आसात ऑफकोर्स. गोईंग विथ दॅट सगळे वस्तू खूब म्हारग जाल्यात. आणि चायना बँकचे तुमी कशी कितें पळयतात? चायनाचे आमी कांयच घेना आतां न्हू. पयलेच्यानूच घेना. वी डोंट लायक असले आमचे भारत देशाचेच आमी प्रिफरन्स ऑलवेज. तेल बी वाडला सो तुमकां कितें म्हणजे फाटल्या वर्साक 70-80 रुपया जे आसताले ते जनरल तशेंच सगळे वस्तू ते वाडलेले आसात. गोईंग अलॉंग विथ इट ऑफकोर्स प्रेशर आसतात थोडे. वाडटा रेट वाडले म्हणजे कॉस्ट वाडले जातात न्हू. इट्स ऑलवेज देर. आणि दिवाळी कशी कितें सेलिब्रेट करता तुमी? दिवाळी ही सेलिब्रेट इन अ सिंपल वे. नो कॉम्प्लिकेशन. आनी कसले व्हडले हें करूंक वचना. आनी आतांचे हितून ती वॉट व्हरता ऑल्सो अशें. अदरवायज जनरल आमचे कितें करता तें खावप पेवप तितलेंच. आता 2 वर्सांची कोविडाची सिच्युएशन पयली सो लोकांचे कितें कशें कितें 2 वर्सां खूब कठीण जाली. लोक आय एम ऑल्सो बिजनेसमॅन. दुकान आसा खावपाचें पिवपाचें सगळें. पूण
कांयच नाशिल्लें, वेव्हार जायना, धंदो जायना, बिजनेस जायना, ते म्हणून ते तो बरो चलताले ते हय ती आतां हांवून तो मातशें इम्प्रूव जाला. आतां सद्याक बिजनेस इज इम्प्रूव. अबावट 15 days अशें रोलिंग जाला, कंपॅरेटिवली बरें जालें आनी देवान बरें करचें. आनी वी श्योर म्हणजे देवा कडेन मागता की सगळ्यांचें बरें जावं, अशेंच हें जावं. मार्गे वाडले तशें सगळ्यांचें इनकमूय वाडो, म्हणजे बरें जावं देव. फाटल्यान वर्सा बिझनस म्हणल्यार आसले कस्टमर म्हणल्यार 2-3 दीस जाल्यार कंटिन्युअस 2-3 दीस येताले, दामून सकाळचे सांजचे पर्यंत म्हणल्यार कस्टमर आसताले. बट आतां कितें पॅन्डेमीक लागून अशें आमचो बिझनसूय डावन जाला, स्टॉकूय येना, काय ना. मातशें आहा पयलींच्यान आमी पयलींचो ओल्ड स्टॉक आसलो म्हणून तो दवरला आनी आतांचो मातसो स्टॉक आहा तो आतां कस्टमराक दिता. मातशें जाता थंय डिस्कावंट करून आमी होलसेलाक मातशें दिता. कितली वर्सां जाली दुकानार आसता? हांगा आतां म्हणल्यार 15-8 पयलीं शॉप त्या सायडीक घाल्ली आमची, आतां 8-10 वर्सां जालीं हांगा आहा म्हणून आमची शॉप. पयलीं पेक्षा आतां गिरायक कमी आसा चड? आतां कमी आसा मातशें, हय म्हणल्यार चडूय ना कमी ना, ओके आसा म्हणटा. लास्ट इयर जाल्यार आसलें बरें, आतां पॅन्डेमीक लागून सगळें कोविडाक लागून भिता तेका चायना प्रोडक्ट्सांचे लोकांची कितें मत? चायना प्रोडक्ट जाल्यार चडशे घेयना चायना प्रोडक्ट. आनी आमी आतां एक करता ते कोल्हापुराचे इंडियन कोल्हापुराच्यानूच हाडटा चडशे, कित्याक मनशां तांकां लायक जाता ती लायट, कित्याक ते आमकां रिपेर करून दिता, सगळें आहा. चायनात गेल्यार वायर तुटले गेली लायट, ती कांय फायदो ना, मागीर येवन झगडटा थोडे जाण. सो आमी जाता तितले इंडियन कमी, हय कमी, चायनाचे चड कमी. बट कितें क्वॉलिटी बरी आसता चायनाची जाल्यार चायना हाडटा चड तसले. हय चडशे इंडियन आतां चडशे इंडियन. पयलीं चायनात करताले सगळे जाण, आतां हे गेल्या वर्सा अजून आता 50% कमी आहा. ह्या वर्सा इतलो मुवमेंट ना मार्केटान. लोक कशे येतात? लोक चड लोक येना, कमी येता, पण आसता असं नॉर्मली. नॉर्मलीच जशे बिझनस तुमचो चालू आसता आनी फेस्टीव जेन्ना सिजन येता तेन्ना लोक तेज्यान मातसो डिफरंट आहा. 50% एक्स्ट्रा आसा. नॉर्मली लोक आसता पळय तेज्यान मातशे चड आसता. 50% म्हणजे सामकें कमी येना आनी सामकें चडूय ना. आनी लोकूय मातसो डिस्टर्बन्स पळोवन मातसो चलता, असं टेकून चलना. मार्केट आता बरें चल्ल्या मार्केट एकदम रास चल्ल्या. फाटल्या वर्सांसून आतां चड बरें चल्ल्या. ह्या वर्सा प्रायसीस जे हाय जाले तेज्या बद्दल कितें? प्रायस म्हणून वेरी हाय जाले, चड हाय जाले. आनी तुमी कितें कितें घेतला? आमी सद्याक आतां बाजारात एक दिवाळीचें सामान कितें आसा तें घेतलें. कंदील किंवा आनी कितें घेतला तुमी? आनी लायटी बी? लायटी बी ना घेवन अजून, पयलींचे आसलेले ते घे. आनी ते चायना प्रोडक्टाचेर कितें? चायना प्रोडक्ट आमी घेयत ना कित्याक आय एम वर्किंग फॉर आर्मी. आमकां सगळें आर्मीच्यान मेळटा ते दिता. तर ही असली आमची दिवाळी निमताची खाशेली कार्यावळ. दिवाळीची तुमकां परत एक फावट हुरबेभरीत परबी. अशाच प्रकारच्यो खाशेल्यो कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.